देवा आमगेर बाबा आणि आमगेर बायक कसले दुर्बुद्धेला हे परमेश्वराक खबर तेन्ना वेळार म्हाका संवतेर आसा आई 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 हांव ल्हान आसतना तूं म्हाका अर्द वाटेचेर उडोवन सोडून गेली गे आई 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 तूं म्हाका कित्याक सोडून गेली गे आई बाप आणि बाय किती त्रास देतात हे तू वयल्यान पळय ते हसनी आई 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 तू मरचे टायमार आई तू मरचे टायमार मागीर हातीचेर हात दवर म्हाका एक शपथ घेयली ती शपथ म्हाका अजूनही याद आसा आई ती म्हाका शपथ अजूनही याद आसा तू मरचे टायमार सांगितलें म्हाका बाळशा बाबा केन्ना ही कसलोही त्रास दिला का म्हण सांगितली म्हाका ती शपथ म्हाका अजूनही याद आसा ती शपथ म्हाका अजूनही याद आसा पण आई हाय बाबा आई अजूनही आजपर्यंत कसलोही त्रास दिला आई 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 तू देवार घर गेल्यानंतर बाप दुसरं लग्न झालं तशेंच म्हाका एक भयण जाली त्याच्यानंतर थोड्या दिवसान आमगे दुसरी बी आई आमगे सोन देवा घर गेली गे आई आमगे सोन ती देवा घर गेली पण आई पण आमगे बाप बाहेर खूप बरं करते असते आई पण म्हाका एकदम परके मनशा भशेन करतो आई बाप म्हाका एकदम परके करतो आई म्हाका ह्या घराची कसली बी आशा ना गे आई म्हाका फक्त बाबालो आणि तुगेलो आशीर्वाद मेळ्ळार पुरू आई म्हाका तुगे खूप याद येता आई खूप याद येता आई हांव कितें करूं आई सांग आई कितें करूं तूं म्हाका अशें अर्धे वाटेचेर सोड कित्याक गेली गे आई म्हाका तूं अशे कडेन घेवन वच गे आई म्हाका तूं अशे कडेन घेवन वच आई खास घे तू म्हाका तू अशे कडेन घेवन वच आई सांगितले भितर पुराय काम कर म्हण तर तू हिंग हे ताट घेऊन भीक मागू लागला ना बाहेर ना हांव भीक मागच ना गोष्टाण्या आमगे आईले कर्तव्य आसा ते हांव पूर्ण करते आसा कितें कर्तव्य आसा तू ए बाय आमगेर खावन आमकां शाणेपण दाखय नाका ना बाहेर ना आई किती चूक केला पण तुम्ही म्हाका अशें त्रास दिते आसात मरे तुगेली ती आई दिवसभर रडते रावताली तस तू बी रडता आणि तुगेले ह्या रडण्यात आमगेर एक बी काम जायना तुम्ही म्हाका बाबा मुखे त्रास दिते आसा म्हाका बी सू परक्या मुखेत करते आसा मागेली आणि डॅडीली पंचायत तुक नका तुका काम करू लाग टाकू लाग इच्छा काय बेटा अरे चल भीतर पकड आणि मागेलो भाव इनी रेडी लेफ्ट आमक जायना God.
तरी पळयलें जाता दोस्ता हांव तुगे दोस्त संकेत रे संकेत 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 म्हाका माफ कर संकेत या तुगेली बायक माफ कर हांव तुगेली भयण आनी हो तुगेली भावजी समज अरे कितें तुवें तू हे रोग झालो अरे तुझे हात जोडू मेळ्ळा हे सोन आणि तू कोणच मेळ्ळा अरे तू मगे दोस्त जावन हे गोष्टी तर म्हाका विचारलं अशें तुवें की हे कोण गाव आनी कोणच मेळ्ळा लग्न जावन अशें उलयनात रे तुका भयण ती तेणे तुझा खूप अत्याचार केला खरे पण ते आता पश्चाताप बी करूला अरे संकेत माफ कर रे तुझे माफ कर संकेत म्हाका माफ कर संकेत म्हाका माफ कर मागे चूक जाली रे हांव कोण तुका माफ करतलो तुका माफ करतलो तो वयर बशील आसा बट तुका माफ करतलो सारकी तुगेली संकेत हांव इतलें भुरगें आसा की तूं देव सुद्दां म्हाका माफ करना संकेता जे की दंड पळय ते कोणाचें कांय करूं जायना पण मुखार अशें जाय म्हण हांव तुका वचन दिता यो घरा कडेन वचून आरामात दवरया आमी सर यो